This Mass is offered for the following intentions. For the soul of Mr. Teodorio Mariano Dias, Mass offered by Mr. John Peter Dias. For the soul of Henry Menezes, offered by F.C. Govia and family. For the soul of Cynthia Pinto, offered by Stephen Pinto and family. For the soul of Father Diane Lobo, offered by F.C. Govia and family. Thanksgiving Mass to our Blessed Mother, offered by Wilson Pereira and family. Thanksgiving Mass to our Blessed Mother, offered by the Konkani Association, Nashik. Thanksgiving to the Blessed Mother, offered by Stephen Pinto and family. For the soul of Luisa R. Lima, offered by Rudolph Lima and family. And for the soul of Henry Menezes, offered by Norbert de Souza and family. Bapace, ani putace, ani povitratmyace nafi. Amen. Amce somia Jezu Christaci kurpa, devaco mog, ani povitratmyaco hekvor, tumce sove hasu. Tumce sove hasu. Mogachano, Sorespara Devathai, उपकारी मोनान आणि दिनवाशी काळजान ताणे आमचेर वतयल्ले कुरपे देण्याक आर्गां दिवंक आमी ह्या क्रिस्तीच्या मेजा सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती मारये सांगाता आमची कुटुंबांची जीण भाग्यवंत करूंक उलो दिता. देवाक आमी आर्गां दिवंक फावो मोरये मायेच्या देण्या खातीर. ताका आयज आमी दिनवासूंक फावो आमच्या भुमीचेर बेसावान वतोन ती फुलां फोलांनी सोबयल्याक. आमच्या वावराक बरो प्रतिफल दिवन आमच्या पोशणांक खाण फावो केल्याक. मारया कुटुंबाची वडील आनी जेजूची आनी आमची आवय. आमच्या ह्या सर्गीच्या आवयच्या जल्माचें फेस्त आचरण करतना आमची कुटुंब कशी तिचे देखीन भाग्यवंत करयात म्हूण तिचे जिणेंत हांव शिकया. अशें मारये मांयक मान करून तिच्या सांगाता जेजू सोरशी पावूंक एक दीस आमी सर्गींचें सूख जोडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां भावा भयणांक माये मोगाचो येवकार ह्या युकारिस्तांत भाग घेवंक जेन्ना आमी भाग्यवंत मोरयेचो उगडास करता. मोंती फेस्त म्हणून आमी आज सांबाळटा. आमी जायत्यो आमच्यो गरजो आसा, जायतीं आमची इंतसावां आसात, ही आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरून आज आमी आयल्या सायबीण मायशी भाग्यवंत मोरयेशी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज एक एकेरीत भाशेन खुशालकायेची खबर आमकां फावो जाता. आमची सलिजन संस्थेंत आमचो जो रेक्टर मेजर आसलो रेव्हरंड फादर आंगेल फेर्नांदेज आर्तिमे, आज रोमा शारांत तो एक कार्डिनल जाला. हिज एमिनन्स कार्डिनल आंगेल फेर्नांदेज आर्तिमे. आज दनपारां 21 जाण कार्डिनल जाल्ले आसात आनी तातूंतलो म्हणल्यार हो आमचो रेक्टर मेजर. आनी सगळे दुसरे आसात ते बिस्प साहेब आसले, पूण तो फकत एकटोच. ही इज दी ओनली नॉन बिशप to be ordained, to be installed as a cardinal. तर आमी देवाक आमी आर्गां दिता ह्या मनशा खातीर, ह्या नव्या कार्डिनला खातीर. आनी आदी फुडेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची कोंकणी सभा नाशिकची व्हडे खुशालकायेन सगल्या आमचे नाशिक ज्यो फिरगोजो आसात तातूंतल्यान तुमी आयल्यात त्या खातीर आमी तुमकां आमी हांगसर आसात म्हणून आमी खुशाल आसा. आनी देव बरें करूं म्हणटा ज्या लोकांनी हे सगळे बंदोबस्त केल्लो आसा एक एकेरीत भाशेन आमचो पादविगार हांगसर फादर रॉयल, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या सांगाता आसा आमचो आदलो पादविगार हांगा फादर फ्रांको पेरेरा, तुमी ताका वळखतलीं. जाल्यार व्हडे खुशालकायेन ह्या मिसांत आमी भाग घेवया. आनी ह्या मिसांत जेन्ना आमी भाग घेवंक तयार आनी राजी जाता तेन्ना आमी मागुया बोगसणें आमी पातोक आदारलां ताचें. सगलीं आमी पातकी मनशां, पूण देवाचो
मोग देवाची अपुरबाय सदांच आमकां फावो जाता हीच आमी आज मागून घेवया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्लीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आमकां मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आंकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमताव. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवानशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. पयले वाचप मिका प्रवाद्यांच्या पुस्तका वयले वाचप. पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदांच्या कुळ्यामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो अरम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यंत सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावा भयण्यांचो एक उरलेलो जमो इस्रायलांच्या पुता धुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. आनी ती भिरांतेविणी रावतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रिथमेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतर हे. आमचो जवाब. सर्वेस्परा सवय हांव आनंदान बुरगडटा. सर्वेस्परा सवे आनंदान मुरगुडटा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावं मुजे काळीज. जवाब. सर्वेस्परा सवय हांव आनंदान मुरगडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायता. भोव वर्ते सर्वेस्पराचे नांवाक स्तोत्रां सद्गितां गायता. जवाब. सर्वेस्परा सवय हांव आनंदान मुरगडटा. उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचे केले, कित्याक तो 2 वंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेत पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोली गर्भेस जातली
आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. आकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सायबीण मायचो जल्माचो दीस, भाग्योत मोरयेचो जल्माचो दीस आज आमी मनयता. मोंती फेस्त म्हणून आमी पाचारता सायबीण मांयक. आनी जेन्ना भाग्योत मोरयेचो उगडास आज आमी करता तेन्ना आमची कोंकणी संस्कृताय आसा ती बी आमी समरुमता. जी आमी कोण कोंकणी उलयतात, जावं गोंयां जावं कारवार डायसीस, बेलगांव डायसीस, उडपी, मँगलो, आमचे पुर्वज कोंकणी उलयताले आनी कोंकणींतल्यान तांणी देवाची पुजा केल्ली आसा. आनी सायबीण मांयक त्या लोकांनी आमच्या पुर्वजांनी उलो मारलेलो आसा. तर ह्या मिसान जेन्ना आमी भाग घेता हे सगळे उगडास आमच्या मनांत आनी काळजांत येतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या फेस्ता दिसा म्हाका उगडास येता फातिमा पोर्चुगील, लूड्स फ्रांस, ग्वादालुपे मेक्सिको, मेजुगोर्ये बोस्निया, वेलंकणी इंडिया, ही सगळीं जेन्ना आमी नांवां उच्चारता तेन्ना आमी जाणा हातून एक ओस्त आमकां मेळटा आनी ती म्हणल्यार सायबीण मांय, आंकवार मोरी. आंकवार मोरी ती मनशांक दिश्टी पडली आनी ह्या जाग्यांनी आमी पळयता कोण भाशेन सायबीण मांय भाग्योत मोरी मनशांक ओडून हाडटा आपल्याशी. हजारांनी हजार लोक थंयसर वेतात ह्या गांवांनी. आमच्याच भारतांत आमी पळयता जावं बँड्रा बॉम्बे, जावं महिम, जावं परत वेलंकणी, जावं थोडे दीस आदीं 2 दीस आदीं हांव बँगलोर आसलो, शिवाजीनगर सेंट मेरीज चर्च. आनी हांगासर सगल्याक हांव पळयता कितलो लोक येता तो थंयसर. क्रिस्तांव लोक येतात, हिंदू लोक येतात, मुसलमान लोक येतात. हांव सांगता ते भाशेन सायबीण मांय ह्या सगल्या लोकांक ओडून घेता. इतली मोवाळाय तिची आमचे सरशी आनी त्या खातीर आमी तिचेशी ओडटा. मोगाट भाव भयणीनो, जेन्ना ही गोत आमी पळयता तेन्ना आमकां उगडास जाता खरें जो तर भाग्योत मोरी आमकां हे भाशेन ओडून घेता जाल्यार ती जावन आसा एक पवित्रतायेची बोळाय तिची. पवित्रतायेचे बोळाये वरवीं ती आमकां ओडून घेता. तिका जेन्ना आमी पळयता भाग्योत मोरयेक जेन्ना आमी पळयता आमकां कळोन येता खरेंच ती जावन आसली म्हणून एक खालतिकायेची ओस्तोरी. खालतिकायेन भरलेली ओस्तोरी ती. सदांच देवाची खोशी पाळटा तसली ओस्तोरी. आपणाक ना म्हणून देवाक होय म्हणून तिणें आपली आख्खी जीण सारली. ह्या वेळार म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी ल्हान आसलीं आनी दोतोरनीक आमी वेतालीं कुमगार घेवंक, कम्युनियांव घेवंक, फर्स्ट होली कम्युनियन, कॅटेकिझम क्लास. थंयसर आमच्या कोण आमकां कॅटेकिझम दोतोर शिकयतालो त्या मनशान वो ते वस्तुरेन आमकां विचारलें आसतलें, देवान तुका कित्याक रोचला? वाय डीड गॉड क्रिएट यू? हो पयलो प्रश्न दोतोरनीचो. आनी सगळीं आमी हो प्रश्न ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी शिकले. ताका ओळखूंक, ताचो मोग करूंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता रावूंक, हो जावन आसा जबाब त्या प्रश्नाचो. टू नो हिम, टू लव हिम and to spend our whole eternity with him.
हो जावन आसलो प्रश्न, पयलो प्रश्न दोतोरनीचो आनी हो जावन आसा जबाब. भगवंत मोरयेच्या जिवितांत जेन्ना आमी पळयता हीच गोत आमकां दिसून येता. देवाची ओळख तिका मेळ्ळी, देवाचो मोग ती करताली आनी देवा सुरशी ती परत आज आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी विचारता हो प्रश्न आमच्याच मनांत आनी काळजांत, म्हजे जिणेक अर्थ आसा काय? डज माय लायफ हॅव मिनींग? क्रिस्तांवां कशीं जेन्ना तर आमी ह्या प्रश्नाक जबाब दितले तेन्ना आमकां गमन येता, जितलेय फावटी आमी देवाची खोशी पाळटा तेन्ना आमच्या जिणेक अर्थ आसता. जितलेय फावटी खालतीकायेन देवाची खोशी पाळूंक आमी राजी जाता तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता आमचे जिणेक अर्थ आसा म्हणून. नाजाल्यार आमी हांगासर धांवता, थंयसर धांवता आनी खंयसर कितें करता आनी एक तरेची उत्सांबळाय आमच्या मनांत आनी काळजांत. पूण जेन्ना आमी देवाक चिटकून रावता, जेन्ना आमी ताची खोशी पाळटा तेन्ना आमच्या जिणेक ही शांती मेळटा. आनी भगवंत मोरयेच्या जिवितांत आमी ती पळयता, एक तरेची शांती, ती पवित्रतायेची शांती. कित्याक सदांच आनी सदांकाल भगवंत मोरी देवा सोरशी आनी देवाचें उतर ताचो शब्द आयकता तसली ओस्तोरी ती जावन आसली. आयच्या देवाच्या उतरांत आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जे भाशेन बाखणारांनी सांगलेलें, प्रोफेतांनी सांगलेलें तेच भाशेन पळयात, एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. कितलीं सुफोळ ही उतरां प्रितीच्या भाव भयणीनो ह्या शुभ वर्तमानांतलीं. जे भाशेन पुर्विल्ल्या बाखणारांनी सांगलेलें तेच भाशेन मोरयेच्या जिवितांत जालें. आमच्यान चिंतूंक जाता ही ओस्तोरी कितली भियेली ती, जेन्ना तो आज बोडवो गाब्रिएल तिच्याशी आयलो आनी सांगलें तिका ती देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणून, ती कितली भियेली ती आमच्यान समजूंक जायना. पूण सायबीण मायन आपलो आख्खो भावार्थ देवाचेर स्थापलो, देवाची चाकोर्ण ती जाली आनी हे भाशेन परत ती आमकां दाखोवन दिता ती खरेंच आसली म्हणून एक ओस्तोरी देवाचें उतर आयकता तसली. 2000 वर्सां आदीं एक नियम आसलो. एक ओस्तोरी तर काजार जावच्या आदीं गोरबेस जाली जाल्यार तिका फातरांनी तिका मारूंक आनी जिवेशी मारून उडोवंक. तर आमच्यान चिंतूंक जाता ही आतां ओस्तोरी जेन्ना तिका सांगता हो आज बोडवो तिका हो पूत जल्मतलो म्हणून आनी मनशाचें आनी तिचे मदें कांयच एक संबंद नासलो, तरूय ती ह्या देवाच्या उतराक होय म्हणटा. हाका म्हणटात खालतिकाय आनी हाका म्हणटात एक मनीस वो एक ओस्तोरी देवाक होय म्हणटा तसलो ओ तसली. आनी हें जावन आसा एक लिसांव आमकां आज प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना भगवंत मोरयेचें फेस्त आमी सांबाळटा, तिचो बर्थडे, तिचो जल्माचो दीस आमी समोरमता आनी आमी जाणा जे भाशेन सायबीणमायच्या जिवितांत त्रास आसलेत आनी संकोश्ट आसलेत, तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत त्रास आसतात, संकोश्ट आसतात. आमच्याय एकल्याच्या जिवितांत खोरीस म्हणलेलो आसाच, जावं तूं काजारी मनीस, जावं तूं एक पाद्री, जावं तूं मोटवाशी जिविताक वेंग मारलेलो आसा तसलो एक मनीस वो एक ओस्तोरी. सगल्यांचे आमच्या जिवितांत हे भाशेन कोश्ट आनी त्रास म्हणलेले आसाच. आनी असल्या वेळार आमकां जाय एक भावार्थ. आमचो बापूय, आमचो सर्वेस्पोर देव आमच्या सांगाता आसा आनी तो आमचो हात घोट धरता म्हणून हो भावार्थ आमकां फावो जाय. जेन्ना हे भाशेन आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता तेन्ना जायते आमच्या काळजांत एक भिरांत, एक तरेची भिरांत आसता जायत.
आनी जेन्ना हे भाशेची भिरांत आसता आनी संकोश्ट आसतात तेन्ना जायते फावटी आमी गोडेक दुसऱ्या देवाची आमी धांवता जावं कसले देव ते दुसरे देव म्हणटात ते जावं दुडू जावं गिरेस्काय जावं भांगार जायते फावटी गोडेक आमी चिंताव जायत म्हज्या जिवितांत तर हे भाशेच्यो संकोश्ट आसात जाल्यार ह्यो सगळे हे देव सगळे आसात तांकां पुजा केली जाल्यार म्हाका सगळें बरें जातलें म्हणून पूण जायना खरेंच बळवंत देव जेजू क्रिस्ताचो बापूय आनी आमचो बापूय जेन्ना ताका आमी पुजता आनी तो आमचो बापूय म्हणून ओळखून घेता तेन्नाच आमच्या जिवितांत परत आमकां मेळटा ही शांती जी आमी सोदून घेता खालतिकायची मनशां जावं हें जावन आसा लिसांव जी आमकां आमची माय भाग्योत मोरी आमकां दाखयता फंकी आर्चबिशप फुल्टनशीन ताणें अशें म्हणलोलें आसा जोर तर जेजू जावन आसा सुर्या भाग्योत मोरी जावन आसा चंद्र Our Blessed Mother is like the moon reflecting the light of the sun. Beautiful words. Our Blessed Mother is like the moon reflecting the light of the sun. Zor to Jesu जावन आसा सूर्या भाग्योत मोरी जावन आसा चंद्र आनी आमी जाणाव जेन्ना चंद्र आसा मोडबांत काडुकी रातींत तेन्ना तो उजवाड जो आसा तो उजवाड जावन आसा सुर्याचो उजवाड आनी सायबीणमाच्या जिवितांत आमी पळयता ती जावन आसा एक चंद्र कशी आनी सुर्या जावन आसा जेजू तिचो पूत आनी आमचो देव आनी हे आपोवणे तुमकां आनी म्हाका आज प्रितीच्या भाव भयणीनो हो चंद्र जाचो उजवाड आसा तेच भाशेन आमी सगल्यांच्या जिवितांत आमी एक तरेचो उजवाड जावंक आनी शेकींग प्रितीच्या भाव भयणीन हांव सांगतालो सायबीणमा आमकां आपयता खालती जावं खालतिकायेची मनशां जावंक तेन्ना आमकां उगडास येता कोण भाशेन लुसिफर आसलो लुसिफर देंवचार लुसिफर म्हणगे कितें प्रितीच्या भाव भयणीनो लुसिफर लुचे म्हणगे लुचे इज लायट उजवाड देंवचाराचो व्हडांतलो व्हड हो मनीस आसा ताचें नांव लुसिफर बेरर ऑफ लायट पूण लुसिफर जावन आसा तो उजवाड सोडून काळोख जाता द प्रिन्स ऑफ लायट बिकम्स द प्रिन्स ऑफ डार्कनेस कित्याक लागून कित्याक ताच्या काळजांत आनी मनांत आसलें म्हणून गर्व दे वॉज प्रायड दे इन्स्टेड ऑफ ह्युमिलिटी कोंकणीन एक म्हणणी आसा उडटा तो बुडटा म्हणून उडटा तो बुडटा म्हणजे कितें जो चिंता एक मनीस आपुणूच व्हडलो म्हणून एका दिसा तरी तो उडटा आसतना परत तो बुडटा तर सायबीण मायशी तिचो माय मोगान आज आमी उगडास करता तिका आमी मागुया भाग्योत मोरये तूं जावन आसा म्हजी आवय म्हजी माय तुजे भाशेन खालती जावंक तूं म्हाका शिकय आनी तेन्ना आमच्या क्रिस्तांवपणांक एके तरेचो अर्थ आसतलो उबी रावया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया सोतमंता देवाक सोरपोतवेरार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिल्लो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंथा पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची इंतसावा आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी हाडुया तुमची जबाब जावं दी बापा तुज्या भुरग्यांचें मागणें आयक मागणें आयक सर्गींच्या मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या समेस्त मुखेल्यांक लायकांक
तुज्या सबार देण्यांनी भर. हे वरवीं पवित्र सभेंत भगेवंतपण वाडून दी म्हूण आमी मागतां. तुमची जबाब बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर्व मुखेल्यांक आनी परजेक तुका समर्पित हांव. राष्ट्राची आनी तांतल्या परजेची सेवा तुजीच सेवा म्हूण मानून घेवन तांणी सेवा दिवंकू आनी जियोवंकू तूं दया कर म्हूण आमी मागतां. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या रैतांचे क्रशेक तुजें देणें जाय पुरतो पावस आनी बरो हावो तांकां दी. तांचे वावटीक तूं प्रतिपोळ दी म्हूण आमी मागतां. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यांक तुज्या पुताचे आवय मरयेच्या शिगुणांनी तूं नेटय. बरये परी सर्वांनी भगवंतपणांत भरूं आनी जेजू परी भुरग्यांनी आपल्या वडिलांक मानून जियोंक आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक तुजें प्रेरण दी म्हूण आमी मागतां. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांत माया गांवांत जियोवच्या सांद्यांक तुजें बेसांव दी. तांचे वावटीक बरो प्रतिफळ लाभय. तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण आमी मागतां. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आयच्या दिसा फेस्त आसा करूंक वावट काडिल्ल्या हर एका सांद्यांचेर आनी कुमोक दिवन सहकरसिल्ल्या हर एका दानींक तुज्या बेसांवांनी भर. तांच्या मुखल्या वावरांत तांकां आशिर्वादीत कर सोमया म्हूण आमी मागतां. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा, ह्या वेळा उगडास करता मरण पावल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांचो तशेंच नाशिकांत मोंथी फेस्त आसा करूंक कारण जाल्ल्या हेनरी मिनेजस असो हांच्या सर्वच्या आत्म्याक शांती लाभय. सर्गींचें सूख तांकां लाभय म्हूण आमी मागतां. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी तुका मानूची जिणी जियोवंक आनी अशें आमी तुका दिन वाचूंक आनी तुजी सेवा करूंक उदार मोन फावो कर म्हूण आमी आशेतां. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. ही मागणी आमी करता त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरस्वर मानून घे. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सोयम घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें.
तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व वंडावणींतली निवारून दिसान दीस ओदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. हे आमी मागता त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता, सर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रेमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशाकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोरगोटुया. जीवन
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, लुड्स डॅनियल आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवानसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवानशान ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या, म्हजे भितर येवचें म्हाका जावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
पळयात, एक आंकवार प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरवानसो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी ओळखता. देखून दिनवासी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा स्वयंपायन आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक, भावार्थान ताका आपलो सोडवणार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोंती सायबिणीचे फेस्त व्हडा संभ्रमान भक्तीपणान फिरगसकुटाम एक जावन व्हडा संभ्रमांत आनी आचारशिलें हे अपुरबायेचे तयार केलेल्या सर्वांचो हांव मोटव्यान देव बरें करूं म्हूण आशेतां. पयल्या सुवातेक हांव धन्या देवाचो उपकार वावरतां. नासीक आसल्या आमी सर्व प्रजा सांगाता मेळून एक कोंकणी मिसाक हजर जावन धन्या देवाक अर्गां दिवंक देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. तशेंच आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या फादर फेलिक्स फेर्नांडीस तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तुमच्या मुखल्या वावराक देव आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. हे फेस्त आशा करून आमकां परमिशन दिल्ल्या पॅरिश प्रिस्ट फादर रॉयल आमी तुमकां आभारी आसा जावन आमकां तांणी परमिशन तशेंच आमकां सर्व सपोर्ट केल्ल्या खातीर आयचे हे मिसाचें कार्य भोव अपुरबायेन गायन केल्ल्या आनी मदत मंडळीचो आनी प्रत्येक तरान एलिना आनी स्टेफीचो हांव देव बरें करून दी म्हणटा. आनी तशेंच ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान रिडिंग्स आनी बावडताचे प्रार्थना आनी तशेंच भेटवणे मरिपात ह्या मिसा संगी एक जाल्यास तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आयचें हें रुचीवरी जेवण तयार करून कुमोक केल्ल्या संभ्रमीक तरान आयचे मिसाचे बलिदानाक आनी सर्व कारवें सोबोवंक कुमोक केल्ल्या सर्व दानींचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. मरी माय तांचेर, तांच्या कुटुंबांचेर आनी तांच्या वावराचेर दराळ आशिर्वाद मागून दिवं दी म्हणून मागता. आनी कोणाचो उपकार बावडोवंक उरला तर त्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. मोगाच्यानो मीस जाल्ल्या उपरांत डॉन बॉस्को स्कूल हॉल बेसमेंट जेवणाची विलावरी केला. तुमी सगळ्यांनी हजर जावचें. कोणीच घरा वचनासतना हें कुटुंबाचें जेवण सांगाता मेळून आमचो मोग आनी एकवट आमी दाखवून दिवन सहभाग जेवणांत तुमी सहभाग जायचे म्हणून तुमच्या कडेन खालती विनंती. हॅपी फीस्ट टू ऑल. बिफोर लिविंग आफ्टर द मास fathers will be keeping the flowers in front of Mother Mary. After that you all also have to form a line and please present the flowers in front of Mother Mary. Thank you. Praticha भाव भयणीनो, फादर रॉयल डाबरे आमचो पादविगार, फादर फ्रांको पेरेरा आमचो आदलो पादविगार, सगळे आमचे फादर्स ब्रदर्स सिस्टर्स तांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां एक भाग्यवंत मोरयेचें खुशाल बरीत फेस्त हांव दितां. सायबीण मांयचो सहकार, तिचो आदार आमच्या जिवनांत सदांच आसूंक मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
जीवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाप्पा आम्ही तुकार गांदिता दिन वाचता ही सोबीत सांज तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आज आमी मरयेच्या जल्माच्या फेस्ताच्या संदर्भी हांगासर हजर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजी दराळ आशिर्वाद घाल आनी तशेंच आमी सेवकेच्या ह्या जेवणाचेर आनी हे तयार केल्ल्या मिस्टर विल्सन आनी ताच्या टिमाचेर तुजें दराळ आशिर्वाद घाल. आमी हे सेवन सदांच तुज्या मोगान आनी एकवटान जियोंक तूं आमकां आदार दी. Bless us, O Lord, and these your gifts which we are about to receive from your bounty,
through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.